मुख्यमंत्र्याक प्रो कुलपती करपाक काँग्रेसीचो विरोध. गोंय विद्यापीठ घालता चुकीचो पाळणो. अटल सेतूवेल्या लायटीचे गौडबंगाल काडले परत भायर. मांडवीतले कॅसिनो 4 तालुक्यांनी व्हरपाक आपाचो खर विरोध. बेकायदेशीर निर्णया आड कोर्टात वचपाची शिटकावणी. पॉलिटेक्निक कॉलेजीत सिलिंग फॅन पडलो निखळून. चली जाली जखमी पण तकली साल्वार. घरची म्हणटात ही निष्काळजीपणा कॉलेजीची. येवकार, हांव उर्वशी नायक. आता पळोवया खबरो विस्तारान. गोंय विद्यापीठाचेर प्रो कावन्सिलर म्हूण मुख्यमंत्र्याच्या नेमणुकीक काँग्रेसीन विरोध केला. हाचे फाटल्यान राजकीय हेतू आशिल्ल्याचे काँग्रेस म्हणटा. तिसऱ्या मांडवी पुलाच्या लायटीच्या कंत्राटात घोटाळो आशिल्ल्याच्या ताच्या आरोपांचे गिरीश चोडणकरान समर्थन केलां. गोंय विद्यापीठाच्या उच्च पदार मुख्यमंत्र्याच्या नेमणुकीच्या प्रस्तावाचेरूय काँग्रेसीन टिका केल्या. तशेंच उपकुलगुरून हो प्रस्ताव फुडें केल्ल्यान तांणी नाराजी उक्तायल्या. हाचे एक परिणाम म्हणजे इमिजिएटली युनिव्हर्सिटीचे थंय मुख्यमंत्री असले कारणान जे जंय फ्री अँड फेअरली डिस्कशन जावपाक जाय, डिबेट जातलो, जो मुख्यमंत्री प्रपोजल आसलो तो ब्लायंडली पास जातलो. त्या युनिव्हर्सिटीक कितलो बरो आनी कितलो वायट तें जावपाना. म्हणजे थंय डिस्कशन जी जातली ती क्वॉलिटी डिस्कशन जावपाना, एकाडेमीकच्या दृश्टीच्यान जावपाना, ती पॉप्युलरिटीच्या हेतूंतल्यान डिस्कशन जातली आनी डिसिजन जातली आनी पॉलिटिकल एंगलांतल्यान जातली. असली जेन्ना इन्स्टिट्यूशन आसता तांकां ऑटोनॉमी कित्याक दिल्या? कारण ते पॉलिटिकल इंटरफियरन्सांतल्यान, कारण तांकां तें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाचें येना न्ही, पॉप्युलरिटीचें ना. पूण तें युनिव्हर्सिटीक कितें बरें जाय, एड्युकेशन फिल्डाक कितें बरें जाय तें चिंततले. जशें आयज कोणी लायट गेले जाल्यार मुख्यमंत्र्याक सुद्दां फोन मारता, पावर मिनिस्टराक सुद्दां फोन मारता. फाल्यां आमचो जर हें प्रपोजल हाडलें आनी चुकोन जर आमचो चीफ मिनिस्टर थंय जालो जाल्यार म्हाका दिसता सगळे प्रोफेसर, स्टुडंट्स, सगळे टिचर हे चीफ मिनिस्टराक फोन मारतले. कोण भुरगे फेल जाल्यार परत ती री एग्जाम जर पेपर परत सेट कर, सगळे कन्फ्युजन जातली आनी आमचो स्टँडर्ड हो सामको देंवतलो. अटल सेतूच्या निविदेत भ्रष्टाचार जाल्ल्याचे गिरीशान म्हणिल्ले. DIPन हे आरोप भायर आयिल्ले, पूण आतां गिरीशान तांकां आव्हान दिलां. हे पळयात. तो पयर जे आमचे प्रेस कॉन्फरन्स जाल्लें जंय आमी JSIDCचें करप्शन ऑन द इलेक्ट्रिकल पोल्स आनी फिक्चर्स आनी फसाड लायट्स हाचेर आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेलें. तेजे नंतर एक प्रेस नोट रिलीज जालो. नांव ना ताका, नांव ना, बापूय ना, आवय ना, बापूय ना, कोण ना. इवन अपेक्षा धरतालो कमीच कमी थंय चौकीदार तरी आशिल्लो, तो चौकीदार तरी सायन करतलो काय म्हणून. सो JSIDCचो कोणूच प्रेस नोट हें करना आनी ते डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटी कडल्यान तो हें केला. आनी म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याक हेजें सगळ्यांत व्हडलें लुकसाण मुख्यमंत्र्याक. कारण JSIDCचो चेअरमॅन हो गोंयचो मुख्यमंत्री आनीक मुख्यमंत्र्यान लोकांक आश्वासन दिलां की आपूण करप्शन काबार करतो, आपूण करप्शनाच्या अगेन्स्ट फायट करतो. जेन्ना आमी हें रेज केलें वीथ डॉक्युमेंट्स, मुख्यमंत्र्यान स्वताक एज अ चेअरमॅन ऑफ JSIDC शूड हॅव रिस्पॉन्डेड. ह्या मुखाले 3 दिसां भितर आमी प्रायम मिनिस्टराक आमी लेटर बरयतले आनी प्रायम मिनिस्टराच्या नजरेक हाडून दितले की गोंयांक कशी करून लूट चल्लेली आसात आनी तुजें जें स्लोगन आसा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा हें फक्त बेश्टें स्लोगनूच उरतलें. आनी ह्या हितूंक चेअरमॅन मुख्यमंत्री असले कारणान मुख्यमंत्री कांयच एक्शन घेयना, कांयच एक्ट करना आनी कोणाक जबाबदारी घेयना आशिल्ल्या मनशान प्रेस नोट इश्यू करता. गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी दिसता मुख्यमंत्र्यान JSIDC ह्या सगळ्या स्कॅमांतल्यान आपलो जो एक ऑथॉरिटी आशिल्ली करप्शनाचेर उरलेल्या, चीफ मिनिस्टर हॅज लॉस्ट ऑल ऑथॉरिटी टू स्पीक ऑन करप्शन. मुख्यमंत्र्यान करप्शनाचेर उलोवपाक हेजे मुखार बंद करचें. कारण तूं कांयच एक्शन घेयना. तुजें स्वताक कॉर्पोरेशन जंय तूं चेअरमॅन आशिल्लो थंय हें करप्शन आमी तुमकां हाडून दिलां आनी आमी तुमचे पयशे सेव करपाक सोदता, सरकाराचे पयशे सेव करपाक सोदतात. त्या हेजेर तुमी कांयच एक्शन घेयना तेन्ना तुवें आनी करप्शनाचेर उलोवप ना. दर्यादेग वेवस्थापन आराखड्याक लागूनय व्हडलो बोवाळ जाल्लो. हो आराखडो सादर करपाची 31 ऑगस्ट ही निमणी तारीख. कितल्याशाच गांवांतल्या लोकांक सरकाराचें म्हणणें मान्य ना. देखून तांणी स्वताचो आराखडो तयार करपाक सुरवात केल्या. सरकारान तातडीन हाका मान्यताय दिवन कायदेशीर स्वरूप दिवपा खातीर आदेश जारी करचो अशें काँग्रेसीन मागलां. We immediately demand that the government
pass an order that all the maps that will be prepared by the respective village committees through the panchayats be accepted by the environment department to be notified. And where such panchayats don't have this capacity, that suitable guidelines will be issued to them and suitable technical support will be given to them in preparing such maps. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. कॅसिनो हांगाच उरतले आनी तांचो आंकडो वाडत वयतलो, आम आदमी पार्टीन आरोप केलो. सरकारान पर्यटन धोरणात पेडणे, बार्देश, तिसवाडी आनी मुरगांव ह्या 4 तालुक्यांची गेमिंग झोन म्हणून नोंद केल्या. तशेंच कॅसिनो खातीर कॅप्टन ऑफ पोर्टाची जेटीर टर्मिनल बिल्डिंगेचे बांदकाम चालू आसा. हाचेर कोर्टान वचपाची शिटकावणी तांणी दिल्या. सरकाराक तांचे कडल्यान फकत 2% महसूल मेळटा, देखून मांडवींतल्यान कॅसिनो भायर व्हरप ही तितलीशी व्हडली गजाल न्ही अशेंय आप म्हणटा. संबंधित अधिकाऱ्याची परवानगी नसताना उदकाचेर टर्मिनल बिल्डिंग बांदप पुरायपणान बेकायदेशीर अशें आपाचो म्हणयारो वाल्मिकी नायक म्हणटा. हे विशीं कोर्टात जनहीत याचिका दाखल करपाचेय आपान थारायला. कॅसिनो लॉबी 40 आमदारांचेर नियंत्रण दवरून आसा. ताकाच लागून कॅसिनो जीएसटीचे 6,500 कोटी रुपया फारीक करपाचो विशय विधानसभेत चर्चेक येवंक नाशिल्ल्याचेय आप म्हणटा. टुरिझम पॉलिसीची ड्राफ्ट जी सरकारान रिलीज केली तातूंत तर डायरेक्ट गोंयचे 4 तालुका गेमिंग डिस्ट्रिक्ट म्हणून दाखयल्ले आसा. पेडणे, बार्देस, तिसवाडी आनी मुर्मुगांव हे 4 तालुका गेमिंग डिस्ट्रिक्ट म्हणून डायरेक्ट टुरिझम पॉलिसीन आज रिलीज केल्ले आसा. तर हे कॅसिनो काडटले हे सगळ्यो फटी. असेंब्ली सेशनान CMनूच सांगिल्लें आसा की कॅसिनो कडल्यान आमकां फक्त 400 कोटी मेळटा म्हणून. तर 19,000 कोटीचो बजेट आनी 400 कोटी फक्त कॅसिनोंच्यान मेळटा. तुमचो सरकार कित्याक चलोवंक शकना 400 कोटी शिवाय? 2% फक्त. वाय इज युअर गव्हर्नमेंट नॉट एबल टू सर्वायव विदाउट 2% ऑफ द रेव्हेन्यू इट इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम कॅसिनोज? कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स जेटी जी आशिल्ली थंय आज एक नवी बिल्डींग येता, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स टर्मिनल बिल्डींग. ही कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स टर्मिनल बिल्डींग कितें आसा? तातूंत तुमी पळयल्यार रेस्टॉरंट्स आसा, एम्फी थिएटर आसा आनी कसले कसले लॉबी आसा. तर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक असली बिल्डींग कित्याक जाय? ही जी बिल्डींग आसा फाल्यां जेन्ना आमचो प्रोटेस्ट जातलो तेन्ना हांव दाखोवंक सोदता तुमकां प्रत्यक्ष. ही जी बिल्डींग आसा ही इतली इल्लिगल बिल्डींग आसा. ही बिल्डींग इट इज नॉट ऑन लँड, इट इज इन वॉटर. मांडवीच्या न्हंयेन बिल्डींग बांदिल्ली चल्लां काम. ह्या बिल्डिंगेच खंयचेंच परमिशन ना. CCPन परमिशन दिवंक ना, PDN परमिशन दिवंक ना, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान परमिशन दिवंक ना. हाजेर खंयचोच एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट जाल्लो ना. इतली इल्लिगल बिल्डींग घाईन बांदता सरकार. दीस रात काम चल्लां. आमी हायकोर्टान एक पेटिशन घालतले टू स्टॉप दीस बिल्डींग रायट अवे. इट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ द रिवर मांडवी. हाजेर खूब सामको डिस्ट्रक्शन जावपाचो आसा आमच्या म्हादय नदीचो. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. सरकारी पॉलिटेक्निक ही गोंयांतली नामनेची संस्था, पूण बिरेस्तारा आर्किटेक्चर विभागात शिकपी एका विद्यार्थ्याचे फाटीर फॅन पडपाची घडणूक घडली. एक चली आपलो जीव वाटावन पळे म्हूण साल्वार जाले. म्हाका कॉलेजींतल्यान कॉल येयलो ताका एका फ्रेंडाचे की ताच्या फाटीचेर फॅन पडलो थंय बसलेले कडेन. तर हांव रोखडोच येवन ताका जेन्ना हांवें पळयलें तेन्ना तो फॅन भितरसून तुटून पडलो. तो फॅन ताच्या फाटीचेर पडलो आनी सी हॅज मिस जस्ट हर हेड अँड स्पायन. जर हेडा तकलेर पडलेलो आनी जर स्पायनार पडलेलो जाल्यार इट वूड हॅव बीन अ मेजर इंजुरी, अनरिप्लेसेबल इंजुरी जातली आसली. सी हॅज जस्ट मिस दोज पॉयंट्स. दुर्लक्षाक लागूनच हो अपघात जाल्ल्याचो ताचो भाव म्हणटा, पूण HODन हे आरोप भायर आयल्यात. तेंच्यांनी म्हाका सांगलें की तो फॅन बरेच दीस चलनासलो. तेंच्यांनी कंप्लेंट केल्ली पूण मेंटेनन्सवालो कोणूच येवन ताका अटेंड करूंक ना. इट इज व्हेरी बॅडली मेंटेन कॉलेज तांची. भायर तेंचे सगळे हांगासर तुमकां दिसता आसतलें की सगळे भायर गवत जालां, नॉट डन प्रॉपरली. मागीर थंयसर ओल्ड ACs आसा जेका सगळे पत्रो जाला आनी सगळे पिड्यार जाल्ले आसा. डस्ट काडलेलो ना. सगळें आय वीश म्हाका दिसता की सामकेंच डर्टी कॉलेज दवरला. इतकी बरी बिल्डींग आसा पूण तेंचे मेंटेनन्स म्हटल्यार कांयच ना, एकदम झिरो मेंटेनन्स. टिचर आशिल्लो तांकां हांवें विचारलें की अशें हें कशें जालें काय म्हणून.
तर ते म्हणटा की आमी खूब वेळा कंप्लेनी दिली पण कोण रिस्पॉन्ड करना हांगासर. तेंच्यांनी म्हाका आतां एक लेटर बरयल्लें ते सुद्दां दाखयलें की आतां तेंच्यांनी इमिडिएटली ती कंप्लेंट फायल केल्या की अशें अशें जालें. पण हेजे पयलीं खूब वेळा जाता म्हणटा तो की आमी कंप्लेनी दिता पूण कोणूच रिस्पॉन्ड करिना त्या कंप्लेनीक. हांव रावतालो प्रिंसिपलाक आनी तांकां कोणाक, पूण तेंच्यांनी एक ऑलमोस्ट 2 वरां जालीं कोणूच हांगासर येवना. ऑलमोस्ट सगळे बाकीचे सगळे स्टुडंट गेले तरी आजून कोण येवना आशिल्ले. भुरगीं थिंग ते काम करतना थिंग तो फॅन तुटलो आनी पडलो ते चलयेचे. ते मेन बिल्डींग इलेक्ट्रिसिटी टायम टू टायम वेन एवर दीस कंप्लेंट ना बिकॉज दे गॉट अ मेंटेनन्स बुक. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विराम. विरामाउपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. तिळारी धरणा लागसार आशिल्ल्या क्वॉरींक लागून धरणाक धोको उप्रासला. क्वॉरीत जावपी स्फोटांक लागून धरणाक हादरे बसतात. भविष्यात हे धरण फुटून मोठी दुर्घटना जावपाची शक्यताय थळाव्या लोकांनी उक्तायल्या. धरणाची देखरेख करपाक हांगासर एकूय अधिकारी ना. सुरक्षा रक्षकांचेर सगळे सोडून अधिकारी सुशेगाद आसात. देखून गोंय सरकारान हाचेर लक्ष घालप गरजेचें जालां. तिळारी हो गोंय तशेंच महाराष्ट्र सरकारचो संयुक्त प्रकल्प, पूण दोनूय राज्याच्या सरकारांनी हाचेर लक्ष दिवंक नाशिल्ल्यान ह्या वाठारांत क्लॉरी सारकिले प्रकल्प उबे रावल्यात. ह्या क्लॉरीक लागून धरणाच्या सुरक्षेक धोको उप्रासला. फाटल्या दिसांनी तिळारी धरणाचें उदक सोडिल्ल्यान गोंयच्या साळ आनी पेडणे तालुक्यांत हुंवार आयिल्लें. ह्या हुंवारांत लोकांचें बरेंच लुकसाण जाल्लें. आम्ही आता इथे तिळारीच्या मुख्य सॅडल डॅमवर उभे आहोत आणि हे पाहत तुम्ही सॅडल डॅम, आणि इथे बाजूला संपूर्ण चारही बाजूने एक 4-5 क्वॉरी आहेत आणि तिथे मोठ्या प्रमाणात ब्लास्टिंग केलं जातं आणि ते ब्लास्टिंगचा जो इफेक्ट होता ह्या सॅडल डॅमला इथे बसतो. हादरा बसल्यामुळे इथे पूर्णपणे हे साईडची माती ही पूर्णपणे खचून आतमध्ये पाण्यामध्ये पडलेलं, त्यामुळे हे पाणी तुम्ही गदू झालेलं पाहता. आणि ह्याचं वर धामणे धरण आहे आणि कोदाळे हे दोन्ही धरणांचं पाणी ह्याच्यात सोडलं जातं. आणि भविष्यात तुम्ही पाहायला गेलं तर परिस्थिती तर हे तिन्ही धरणांचं पाणी हे इथून सोडलं जातं, त्यामुळे आजूबाजूच्या क्वॉरीमुळे याला धक्का आणि भविष्यात मोठी जीवितहानी होऊ शकते. तर इथे दोडामार्ग तालुक्यात तर हे संपूर्ण आवाडे म्हणा, कोणाकट्टा म्हणा, इथले घोडगे परमे, कुडासा मणेरी हे, त्याशिवाय तुमचे गोव्यातील साळ म्हणा, बिचोली सर्व गाव इथले पूर्णपणे वाहून जाणं, इथले मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी होण्याची शक्यता भासू शकते. ते इथले कार्यालय नेऊन ती सावंतवाडी चराटा इथे ती हलवले. साधारण इथून 70 किलोमीटर हे एरिया आहे आणि इथे मेन अधिकारी म्हणजे देखभालीसाठी कोणच नाही, फक्त 2-3 सेक्युरिटी असतात, त्यांच्या हातात हे पूर्णपणे हे एवढा मोठा प्रोजेक्ट सांभाळायला दिलेला आहे. प्रॉब्लेम असो आसा, सरकाराकडे माझी रिक्वेस्ट होता की इतल्या हजारो लोकांच्या लायफाचो प्रश्न आसा तेन्ना सरकारान प्रॉपर ही जितली एरिया आसा प्रॉपर ह्या एरियेचो सर्वे करचो, कित्याक हे जे आतां कितें ऑगस्टान घडोवन गेले फुडें घडोवं शकता ना, घडोवं शकना अशें आमी सांगूं शकना. निसर्गाचें केन्नाय कितें घडोवं शकता जेन्ना पावसान. मेन प्रॉब्लम आसा जेन्ना हे एक धरणा कडेन आमी आयज रिपोर्टरांक दाखयल्लें, ह्या धरणाच्या सायडीन म्हाका दिसता 4 ते 5 क्वॉरी आसा, म्हाका दिसता इल्लिगल क्वॉरी आहा, आनी ते सुद्दां धरणांक तेंकोन आसा. तर म्हाका दिसता महाराष्ट्र गव्हर्मेंट आणि गोवा गव्हर्मेंट संयुक्त यांच्यानी हो धरण बांदला. म्हाका दिसता 76% कितें तरी गोवा गव्हर्मेंटाचो हिस्सो आहा हितून. तेन्ना गोवा गव्हर्मेंटाचे जिम्मेदारी जाता की तेंच्यांनी हेचेर खंय तरी लक्ष दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. बांदोडेच्या उड्डाण पुलावेल्यान क्रेन सकयल पडून जाल्ल्या अपघातात क्रेन चालकाक मरण आयिल्लें. हे घडणुकेचो थळाव्या लोकांनी निशेध केला. उक्तावण केल्ल्या उपरांत उड्डाण पुलार जाल्लो हो 6वो अपघात. 9 डिसेंबर 2018 वर्सा उक्तावण केल्ल्या ह्या उड्डाण पुलाच्या नामफलकाक फुलां हार घालून लोकांनी निशेध उक्तायलो. ह्यान फुडें अपघात जावचे न्ही हे खातीर संबंधीत खात्यान उड्डाण पुलावेलो रस्तो सरळ करचो अशें तांणी मागलां. ह्या फलकाचेर आदलो भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकार, भाजपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकार आनी बांदोड्याचे पंचायत वांगड्यांचें नांव आसा. हो उड्डाण पूल 90 डिग्री बेंड आशिल्ल्यान थळाव्या लोकांचो ताका खर विरोध आसा. काल दुर्दैवान एका मनशाचो मृत्यू जालो. आमी हेच सांगत आयल्या की हांगासरल्यान जर एक गाडी वयल्यांतल्यान आयली आनी तिचो ब्रेक फेल जालो जाल्यार मुखार जो 90 डिग्री शार्प टर्न आसा थंय पडून कोणूय मरपाक शकता म्हणून. आनी काल ते दुर्दैवान जालें.
आमी बरे भशेन सांगले PWD पंचायतीक हो हायवे हो बायपास इनॉग्रेट जावच्या पयलीं सुद्दां आमी सांगलेले हेजे बाबतींत, पूण तेजी कोणीच दखल घेवना. हो 4 किलोमिटर रोड आसा जो फर्मागुडी सर्कल टू देवळी सर्कल हो 4 किलोमिटराचो स्ट्रेच आसा. तो GVM कॉलेजी कडेन स्टार्ट जाता आसतना तो एक प्लेनाचेर स्टार्ट जाता आनी फुडें वचून ताका मागीर झिगझॅग टर्न्स येता आनी स्लोप येता. हे खंय ती सूचना ड्रायव्हरांक थंय दिल्ली ना. थंय खरें म्हणशी जाल्यार तुमी घाटार बी वचून पळयशी जाल्यार व्हडले व्हडले बोर्ड लायिल्ले आसतात. बुधवारा उड्डाण पुला वयल्या स्पीड ब्रेकरा वयल्यान क्रेन उचलून सकयल पडिल्ली. ह्या अपघातात क्रेन चालकाक मरण आयलें. जाल्यार क्लिनरान क्रेनींतल्यान उडी मारून आपलो जीव वाटयलो. बांदोडच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. गोंयांत सद्याक रोजगाराचो प्रस्न निर्माण जाला. गोंयांत पात्र उमेदवार मेळनात हे कारण फुडें करून उद्देगीक आस्थापनां गोंयकारांक नोकऱ्यो दिवपा विशीं सरकाराक कसलेच ठोस आश्वासन दिवपाक शकनात. पूण एका मल्टीनॅशनल कंपनीन हो तर्क भायर आयला. तांचे कडेन 86% गोंयकार अभियंते कामाक आसात. तातूंत 32% बायलांचोय आस्पाव आसा. पळयात पुराय बातमी. ऑप्टेल इंडिया ही एक फार्मास्युटिकल कंपनी. ही मल्टीनॅशनल कंपनी फाटल्या 2 वर्सांच्यान गोंयांत कार्यरत आसा. त्या गोंयांतले अभियंत्याक कामाक घेवन तांकां प्रशिक्षण दितात आनी हे भुरगे वेवस्थीत काम करतात. वी ऑल्सो ट्राय टू डू एम्प्लॉय रेफरन्सीस, म्हणजे आमचे एम्प्लॉयजाचे फ्रेंड जे आसात गोंयकार, सो तांकांय आमी घेतात. सो रेफरन्स पॉलिसीज आसा, एम्प्लॉय रेफरन्सीस, सो वी गीव बोनसीस टू एम्प्लॉयीज टू रिफर एम्प्लॉयीज. आमी चडशे कॉन्टॅक्ट आमचे पाद्री कोसेसा कॉलेज, देन डॉन बॉस्को कॉलेज फातोर्डा, देन आग्नेल कॉलेज इन नॉर्थ गोवा and Goa Engineering College. So we also have internship. We also promote school students to come and visit us and see what we do here. So we feel good when our Goan kids and students come and visit and they see what we do. So that gives an immense pleasure for us because being in Goa, we want to support Goans. 86% गोवन स्टाफ आसा आनी आमी भायल्यांनी जेन्ना हाडटात जे बेंगलोर पुणा कामाक आसता तांकांय तेज्या भुरग्यांक आमी हांगासर हाडटात कामाक. गोंयच्या भुरग्यांक आमी हाडटात परतून गोंयांत जेन्ना आमी नवीन भुरग्यांक हायर करतात तेन्ना. आनी आमी जेन्ना गोंयांत सुद्दां हायर करता स्टाफ तेन्ना आमी प्रेफरन्स दितात गोवन स्टाफाक. We don't find any problems because the Goan youth, they have got leadership skills, they have got communication skills, they know how to do the networking, they have got global overview, and they are very good in engineering. So we don't find any problem to find a good engineers. But with our Indian education system, which is non-aligned with the contemporary business practices, we need to train. Either we need to train every engineer, be it Goan or non-Goan. So for us, it's very important to hire Goan youth, local youth, because at home, they work here, they contribute to the society, and they will be a part of our mission to build sustainable world through traceability technology. वेर्णाच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. बाळीच्या आदर्श कृषी संस्थेन निवासी उच्च माध्यमिक विद्यालय सुरू करपा बरोबरच शॉपिंग मॉल आनी ऑर्गेनिक नर्सरी चालू करपाचें थारायला. तशेंच ऑर्गेनिक काजू फेणी तयार करपाचोय तांचो विचार आसा. एक मॉल टायपाचो असो विचार आसा ना, म्हणजे आमची स्वताची जमीन आसा. ऑर्गेनिक नर्सरी सुपर स्टोर ऑर्गेनिक नर्सरी हो प्रोजेक्ट आसा. आणि धिस इयर एक आमी रेजिडेन्शियल हायर सेकंडरी फॉर ट्रायबल स्टुडंट्स हे आमी प्रपोजल गव्हर्मेंटा कडेन दिल्ले कडेन आसा की आर्ट्स सायन्स कॉमर्स ही एक रेजिडेन्शियल टायपाचो हायर सेकंडरीचो आमचो एक विचार आसा. आनी आदर्श ऑर्गेनीक फेणी आमी जे आदर्श काजू घेतात त्या शेतकऱ्यांचे आदर्श ऑर्गेनीक फेणी हे स्टडीज चल्ला. सो दॅट शेतकऱ्यांक जे कितें तेंचें प्रोडक्शन आसा काजूज पासून कांयच भायर वचचें न्ही हो आमचो विचार आसा. गोंयान आनीक एक नाट्य कलाकार तरणाटे पिरायेर वगडायलो. फोंडेचो नामनेचो नाटककार प्रशांत माड्डोळकार बुधवारा राती काळजाचो आताक येवन अचकीत भायर पडलो. ताची पिराय आशिल्ली फकत 55 वर्सां. पेशान इंजिनियर आशिल्लो प्रशांत माड्डोळकार हो एक भौरंगी व्यक्तिमत्व, एक बरो अभिनेतो, कुशळ दिग्दर्शक आनी तितलोच जबरदस्त
नाटकां बरोवपी नाट्यलेखक. कोंकणी आनी मराठी अशा दोन्ही भासांनी तितलोच फिशाळकायेन अभिनय करतालो. गोंयच्या हेर कलाकारां वांगडा कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे त्यांच्या मरणाक हजर आशिल्लो. तांच्यो धुवो प्रणिता आनी राधान तांचेर कुडीक मंत्र अग्नी दिलो. फोंड्याचेर आमचो खबराकार कृष्णा नायक. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.